पुराजनाका आयचे सेशन आम- अंतू आयचे हरे कृष्ण होळ प्रभुजी दिवसाचे. आमकां पळय हरे कृष्ण हांव एक विशय सांगता. आमगे इतले चंद कोणशी केले राधा माताजीक मस्त मस्त धन्यवाद. भारी चंद कोणशी केला त्यांनी आमकां. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आमके किंचित रूपारी सेव करतसले भाग घेता आसती एव्हरी संडे. सो आम्ही भीमाल सिरीज कंटिन्यू करूया. पुराजनाक स्वागत आसा आयची सेशन अंतू आज व्हड दिवस जन्माष्टमी जावन नंदोत्सव देवान जन्मान आयलो तशींची प्रभुपाद स्वाम्याले हाची अपियरन्स डे जन्मदिवस सो हें व्हड दिवसाक आमी ಒಟ್ಟು मेळ्ळे देवाला आमगे ಲೆಕ್ಕ पुराजना ಲೆಕ್ಕ किंचितसे हांव हें सत्संगाक भाग घेवन करता आसती. सो प्रभुपाद स्वाम्याक देवाक प्रार्थना करून हें सेशन सुरू करूया. आमी भीमाल सिरीज कंटिन्यू करता आसती. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमितं तत्रादरानापरः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो पुराजनाक धन्यवाद आसा आयच्या सेशनाक जॉइन जाल्ले खातीर तुमगेलो आशीर्वाद घेवन हें सेशन मुखार सुद्दां. प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत कार्य साधक. बतवाचार स्वाम्याक भीम हनुमंतू तांणी एक व्यक्तित्व तांगेलें. सो तांगेलें स्मरण करून तांगेले आशीर्वाद घेवन आयच्या व्हड दिवसाक आमी सेशनाक मुखार सुया. आमी भीमाल विशय मस्तकर कवर केलेलें आसा थोडे जाल्यार आनीकय मस्तकड विशय आसा. सो आमी पळयलें की भीमाल भीम म्हळ्यार कोण ग्रेट आसा आनी एकदम पॉवरफुल आसा शक्तिशाली जावन महान व्यक्तित्वाक भीम म्हणचे. सो तें सांत देखून पळयलें आमी की तो सांत आसतना वयर देखून पळयलें तेन्ना फात्तोर पुड्डी जाल्लो ताका कांय जायना. मागीर आमी पळयलें की कशी दुर्योधनान ताका मारूंक प्रयत्न केलेले विश दिवन जाल्यार तो नाग लोक पावन तांगेलो आशीर्वाद पावन आनीकय घट्टी जालो नागाल आशीर्वाद पळय पावन. मुखार आमी हें पळयलें की लाक्षागृहा देखून ताणें कशी तागेले परिवाराक कुंती आनी चार भावांक रक्षण करून तांकां थंय देखून काणू वना घेवन चमकल तो. वना गेले दिता थंय ते राक्षसान तूं वना भितर डीप आसतना राक्षसान ते हिडंबान मारूंक प्रयत्न केलें जाल्यार थंय वय ताणें ताका मार न्हू मागीर हिडंबीक कोणा भीमा प्रीत आशिल्ली तांगेली दोग जाणां वार्डेक जावन मागीर आमी पळयत घटोत्कचाल जल्म जाता कोण तो मस्त देवाल साहेब आनी मुखार सुनून पांडव जना सहाय करता. मागीर पळयलें आमी थंय देखून तांणी एक चक्र वता ती आनी एक चक्रांत आमी पळयलें कशी ते गांवांक आनी ते बगले नाशिल्ल्या गांवांक वय बकासूर म्हूण एक राक्षस बाद दित आशिल्लो आनी भीमान ताका मारली वय कसले की ताणें पुरा गांवतूल जेन्ना एकल्यांक आपोवचें खाण घेवन तें खाणय भिमान खाल्लें आनी त्या राक्षसाकय मान सोडलें म्हूण पळयत. मागीर थंय देखून आमी पळयलीं की आमी मुखार सून चमकलीं ती की कशी आतां देवाक स्वयंवराक भाग घेता ते राजसूय यज्ञांत भाग घेतना व्हड एक युधिश्टिरा खातीर चॅलेंज आशिल्लें म्हळ्यार जरासंध.
आनी जरासंधाल इतलो व्हड आर्मी आशिल्ली, इतलो व्हड सेना आशिल्ली की ताका लढाई करता गेल्यार कितली टायम वेस्ट जाता आशिल्लो. जाल्यार तांणी लेखलें की अशी करुया की ताका वन ऑन वन कॉम्बॅट तागेले ओट्टू युद्ध करून एकल्याची ते कुस्तीची युद्ध करून ताका मार येता म्हूण. सो त्या लेखारी भीम अर्जुन आनी कृष्णू तांणी तें प्लॅनिंग करून ते जरासंधाल गांवांक गिरिव्रजा वचून पावता ती म्हूण पळयता. गिरिव्रजा वताना ते ते गांव म्हळ्यार अशी की ते पुरा पर्वता मतेंत आशिल्लो आनी ताजी व्हड पर्वत कोण आशिल्लो तांतू गांवाचो चैतक म्हूण भीम भितर वताना कोपान ते पर्वत ते तूं आस पळय त्यांची मारून काडटा म्हूण पीक. आनी थंय वचून थंय मागीर व्हड थंय एक भायर ढोल आशिल्लो. ते एक ऋषभ म्हूण राक्षस आसलें चर्मान केल्लो ढोल तो भारी घट्टी ढोल ते तांणी भितून घालून सोडता ती म्हूण पळयता. आनी भितर वताना उडकी मारून ते जरासंधाल गांवां भितर तांकां कळटा थंयच्या सैनिकांक की आनी कोण साधारण व्यक्ती न्ही, अशी ढोल मारला पर्वत कुडकी केला ताका हांकां घेवन वचूं का म्हूण. तांणी स्नातक जावन आशिल्लीं ती म्हळ्यार ब्राह्मण जावं तर क्षत्रिय जावं तसं न्ही. आनी तांणी गोत्त आसता की आनी साधारण न्ही म्हणून ताका आनी जरासंधाकय ते मेसेज पावता काय ताका जरासंध वय तांकां पळयता म्हूण पळयलें आमी. मागीर थंय वताना थंय ताचे पशी फूड अशी डिस्कशन जाता की रात्री उरलो या म्हूण. कसं जालें की कृष्ण सांगता की मेगेल दोग जन मित्र कोण आसा ती तांणी मौन व्रतार आसा ती रात्री नंतर मध्यरात्री तांणी तागेले मौन व्रत जाता. सो त्या लेखार आमी पळयता तेन्ना मध्यरात्री तांणी मेळटा ती आनी जरासंध तांकां तेग जना पळयता आनी ताका ऑलरेडी हांगेल विशय पुरो ताणें इन्फॉर्मेशन काडलेलें की ब्राह्मणसी दिसना तांणी म्हूण. स्नातक वय जाल्यार ब्राह्मणसी दिसना ती म्हळ्यार आंगेल आंगलोट पळयल्यार कशी एकदम घट्टी मुट्टी आसता ती. आनी बोट्टाक एकल्यान म्हणटात पळय ते धनुश्य बाण मारून ते एक म्हणटात पळय एक मार्क्स येता खत जाता बोट्टार ते यूज करून करून ताचे बोट्टार त्या वेळेस म्हळ्यार खंडीत आनी धनुश्य बाणाचे उपयोग करता ती म्हळ्यार कसं की म्हणटात पळय आसा म्हूण. तेन्ना जरासंध तांकां मेळ्ळी सीता निमगेत खंय तुमगे लक्षण पळयल्यार तुमी ब्राह्मण न्हय. कसं जाल्यार तुमी अशी ब्राह्मणाल वेसा स्नातक जावन येयली तसं ती म्हूण. हांव तुमकां कसं मेगेल लेखार तुमकां पळयल्यार हांव तुमगेल कसं बाद दिनी तुमकां जाल्यारय तुमी इतले एक नमुन्याचे म्हणटात पळय कोपान तुमी मेगेल गांवांत आयलीं ती ते पर्वत कुडके केल्लो ढोल वायट केल्लो भितून घाल्लो हें पुरो करचें कसं लागत आशिल्लें. जाल्यारय तुमी ब्राह्मण वेश घेवन आयिल्ले आसत आनी मेगेल धर्मू की हांव ब्राह्मण जावन आयिल्ल्यांक दान करता म्हूण. सकाळची कोण तुमी ब्राह्मणशी दिसनात वय जाल्यार तुमी ब्राह्मण रूप धारण करून येयली ती सांगे निमगे आतां कसन जावका त्या लेखार हांव दान करता म्हूण. तेन्ना कृष्ण मुखार सून येवन उलयत खंय आनी सांगता वय तूं सांगिल्लें करेक्ट आमी ब्राह्मण न्हय मात स्नातक व्रत जावन आसल्यार ब्राह्मण वेश घेवन ब्राह्मण अशें तर क्षत्रिय आसल्यार अशी वेशांत आसता ती म्हूण. आमी ते स्नातक व्रत घेतिल्लें आसा म्हूण सांगता. आनी तशी सांगली सीता जरासंधा कळटा कृष्ण म्हळ्यार तागेल्या फुडेच शत्रू म्हळ्यार कितले पण ता लढाई केल्या न्हू म्हाका लेखिल्लें तूं धांवन गेला वय जाल्यार खंय ना जाल्यार खंय आपास येतलो तूं म्हूण. इतले पण धांवन गेला आनी म्हाका डायरेक्टली फायट करचें तुका जायना कसं जाल्यार की तूं धांवन गेल्लो आतां अशी पुरा वेश आनी घालून म्हाका मारूं आयला तूं म्हूण. कसं जाल्यार की कृष्णाल आनी जरासंधान ऑलरेडी 17 टायम्स 17 टायम तांगेली ऑलरेडी लढाई जालेली आनी मात ते दोन कारणान आशिल्लें इतले तुमी लक्ष पुरोत की 17 टायम कसं लढाई केली कृष्णान म्हणून. ऍक्च्युली एवरी टायम जरासंध येत आशिल्लो विंगड विंगड राक्षसांक दानवांक दैत्यांक घेवन येत आशिल्लो लढाई करचें. ताका कृष्णान पुरा जनाक वचूं मारून सोदूचे गेल्यार भुमीर मस्त टायम वेस्ट जाता आशिल्लें जाल्यार जरासंधू तांकां ओट्टू करून घेवन येता आशिल्लो आनी कृष्ण तांकां मान सोडता आशिल्लो तो आपास वता आशिल्लो आनी कितलेकी जाणां आपास ओट्टू घेवन येता आशिल्लो आपास ताका कृष्णान म्हणटा पळय एफिशियंट मेथड आशिल्लें की ताणें वचून भुमीर खंय खंय वचून मारचे बदला जरासंधू ओट्टू करून घेवन येता आशिल्लो. तशी 17 पंथां ताणें कितलेकी राक्षस दैत्य दानवांक ओट्टू करून मथुरा येवन ताणें आक्रमण केलेलें आसा. सो एवरी टायम कृष्णाक नवे नवे दैत्य दानव आनी ओट्टू करून हाडलेले तांकां मारता. तशी 17 टायम तो मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार
ಅತ್ತ ತಾವು ಅನೇಕ ಜನ ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಕಾಲಿಯ ಯವನ ಒಟ್ಟು जावन तागेले होड सेना ಒಟ್ಟು येता आणि कृष्णाक एक मनान तशी न्हय तागेले मनान ते प्रितीश म्हळ्यार कसं न्हय वृंदावन ब्रजधाम ताका हें जावंक आशिल्लें की मथुरा आनी व्रज हें आसा जरासंधान थंय वचून डिस्टर्बन्स करचें नाका म्हूण जाल्यार की कृष्णान पुरा कशी प्रितीच म्हळ्यार व्यक्ती पुरा गोप बालक गोपी यशोदा वृंदावनान तशी ताकी प्रितीच जन पुरा तांणी डिस्टर्ब जावचें ना म्हूण ताका कृष्ण तें डिसिजन घेता एकलो भायर येवन वचून तो वता म्हूण करता आनी मुखारसून तांगेलें सगळें तें मथुरा दोकून तांणी द्वारका वता ती म्हूण पळयत सो आतां पळयल्यार आनीक एक विशय म्हळ्यार कंसा मारले निमित्त एक जरासंधाक भारी कोप आयलो कसं जालें की कंसा आलो जावय जरासंध तागेले दोग जन धूव आसता ती अस्ती आनी प्राप्ती आनी तांणी दोग जनाक वार्डिकेन तूं कंसान जरासंधा दिलेलें सो ताय मागीर म्हणटात पळय ताका एक भारी कोप आशिल्लो ताका जरासंध भारी कोपार निमगिता कसन जावका तुका म्हूण कृष्णाक आनी सांगता खंय कृष्ण सांगता की आमकां साधारण म्हणटा दान न्ही आमकां एक दान जावका म्हळ्यार तुगेलो टू वन कॉम्बॅट सिंगल कॉम्बॅट म्हणटा तुगेलो टू ते लढाई करका वन टू वन म्हूण कुस्तीचे जरासंध इतले हास येत खंय कसं जालें की ताका तागे शक्तीचे इतले एक अहंकार आशिल्लो की ताका गोत्त आशिल्लें की तागेलो कोणी लढाई केल्यार साध्य ना ताका मारूंक म्हणून ताका हासता काय कृष्णान अशी निमगेल सिता तो सांगता काय जायत हांव तर केन्नाय रेडी आसा लढाई करच्या खातीर म्हूण आनी कोणा लोटूय रेडी आसा म्हूण जाल्यार तुमी 10 जणांक पळयल्यार जरासन सांगता काय कृष्णा पळोवन की तूं तर ऑलरेडी धांवन गेलोलो तुगे लढाई करून कांय प्रयोजन ना अर्जुना पळोवन सांगता हाका पळयल्यार म्हाका दिसना हाका बल आसा म्हूण म्हगे लढाई करच्या हो हाका पळयलें रे भीमा पळय रे तुमगेले 10 जणांत होच गट्टी मुट्टी दिसता आसा हागे लोटू जावं काय लढाई करता म्हूण आनी तो सांगता काय फाल्यां सकाळीं आमी स्टार्ट करुया लढाई करच्या खातीर आनी ते दवरता तुमी रेस्ट तांकां लायकून गेस्टा म्हणकी ट्रिटमेंट दिता वय तो म्हळ्यार ते त्या टायमार ते राजधर्म आशिल्लें तांकां राबू दिता आनी पुरा ते व्हड एक म्हणटात पळय स्टेट एक व्हड प्रांगणान स्टेडियमान सी आसा पळय ते फायटाचे अरेंजमेंट जाता नेक्स्ट सकाळी म्हूण ते सगळे न्यूज ते पुरा गिरिवाज गांवांत येता काय पुरा जन गांवतूल येतात थंय आमगेले राय जरासंधाल आनी लढाई जावची आसत पळोवया म्हूण आनी पुरा जेन्ना म्हणटात पळय सगळे ते नागरीक तेंची पुरा प्रजा तेगेले येतात आनी पळयतात आनी ते फायटींग सुरू जाता म्हूण दोग जन सुरे म्हणटात पळय दोग जन गधा घेवन तांगेले मेसीस घेवन लढाई सुरू करतात ती घट्टी मस्त वेळ ते लढाई करतात ती इतले ते धाडयतात काही गदान म्हळ्यार दोग जनाल बल इतलें आशिल्लें की मार मार न्हू ते गदाच बेतून वता काय तितली घट्टी घट्टी मारून घेतात की आणि त्या गदा बेतून गेल सिता मागीर तांगेली मुष्टिनाची फायटींग करचे सूर करता ती म्हूण सांगिल्लें एकल्या एकल्या मुष्टी मार 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 जाल्यार तांणी दोग जन इतले स्किल्ड फायटर्स आशिल्लीं ती तांणी फायट करतना वय म्हणटात पळय अशी क्रूर दिसनाशिल्ली की म्हळ्यार एक म्हणटा एक नमुने डान्स परफॉर्मन्स म्हणटात पळय त्या लेकार एक चंद आयव आशिल्ली की तांगेले डान्सांत लढाईंत एक प्रकार डान्स परफॉर्मन्स बॅले म्हणटात पळय घुन घुन एकल्या एकल्या मारून मुखारी मागशी वच्चें म्हळ्यार कशें की तांगेलें तें युद्ध कला आशिल्लें तें अशी फायटींग म्हळ्यार ओट्टू मारून घेवची न्हय तांणी तांगेलें कशें की तें आशिल्लें जाल्यार तें फायट पळयतना अशी कोणाक दिसना की एक क्लियर विनर म्हणटात पळय की जरासंध मोर पॉवरफुल आसा की भीमा शक्ती चड आसा अशी कोणा दिसना एकदम दोग जन इक्वल दिसता आशिल्लीं ते सगळे दिवस वता आनी सांजवाळ दिता तांणी फायटींग स्टॉप करता ती आनी नेक्स्ट डे अपास म्हूण सो तशी अपास तांणी तांगेल्या अतिथी जावन कृष्ण भीम थंय राबता ती आनी तशी पळयल्यार मुखारसून अपास तांगेली लढाई सुरू जाता अपास लढाई सुरू जाता अपास सगळो दिवस लढाई जाता इक्वलाची भीमाकय मारूं जायना जरासंधाकय भीमा मारूं जायना अशी करून करून 27 डेज 27 दिवस लढाई जाता गे तांगेली कसने कंक्लुजन ना सगळो दिवस मारून घेता ती पुराजन पळोवच्याक येता ती जाल्यार कांय कंक्लुजन येना हाकाय ताका मारूं जायना ताका काय मारूं जायना आनी दोग जनाले शक्ती आसा अशी दिसनात की कोणाली शक्ती उणी जाल्ले म्हूण त्या दिवस सांजवाळा 27 दिवस जातरी भीम वचून सांगता दिसता काय भीमाक की हाक मारचे साध्य ना म्हणून आनी जरासंधाकय सुरय ताका दिशिल्लें की एक म्हणटात पळय 2 मिनीट भितर भीमा मारून पुटी करून सोडतलो म्हणून जाल्यार इतलो वेळ लोकून हो लढाई करता आसा आनी येद्दोळ ते जरासंधा लोट्टू
तागेल जीवमानान तूं ताणें येद्रा आशिल्लो कोण तागेलो ओटू व्यक्ती आसता ताका कुडले तो मारून सोडतशिलो. इतले काळ ते 27 डेज ते म्हणटात पळय लढाई करची म्हळ्यार कसो व्हड विशय. म्हळ्यार जरासंधाक एक मनान पळय भिमाल खातीर रिस्पेक्ट येता काय आतां. त्या दिवस सांजवाळा भीमू कृष्णाले सांगता काय कसं करचें म्हणून कळना कृष्णा म्हाका. अशी दिसता की हांव ताका मान घाल्या म्हणून. जाल्यार इतलो गट्टीमुट्ट आसा तो. आनी तागेले कसं नाही वीकनेस दिसना. हांव पुरा नमुने टेक्नीक यूज करून पळयलें हातारी पांयारी फाटीरी. जाल्यार खंय जाल्यार ताका मारूं साथ दिना म्हणून. ह्या समयार मागीर कृष्णान ताका गायडन्स दिवचें असं प्रिमाक की जरासंध म्हळ्यार कोण म्हणून. जरासंध म्हळ्यार विप्रचित्ती म्हणून एक राक्षस आशिल्लो तागेले फुडें जन्मांत. आणि ताचे निमित्त तो साधारण न्हय तो राक्षसू जावन आशिल्लो तो. आनी तागेले जन्माचें रहस्य वय सांगता म्हणून. सो आतां आमी पळयत कशी भीमान कृष्णाले वचून सांगलें. तर मस्तपंत आमगेल्या जिवनांत थंय आमी पळयत की आमी कशें की कार्य करूं प्रयत्न करता ती ते ताजे रिझल्ट आमकां कशें जावका ते मेळना. ते जाल्यारय आमी केन्ना आध्यात्मीक रुपार चेतना आमगेलें भक्तीन तसल्यारय आमी फुडलें आमगेलें मन कशें खंय वता देवाले प्रार्थना करूं वता ती. आमी देवाले प्रार्थना करून तागेले उडगास करून स्मरण करून तागेले सहायता तागेले सहाय निमगिता देवा तुगेली दय जावका म्हणून. तशींच आमी पळयत भीम हिजावन कितले शक्तिशाली आशिल्ले. आमी पळयलें बकासुराक हिडंबाक आनी कशें मारलां ताणें. ताणें पुरा जना मारलां दौडते कोणालो ओट लढाई केले. जाल्यार हें पंता भिमानय पळयत की ताकाय अशें दिसलें की म्हाका कांय करचें साथ दिना म्हणून. तो भीम इतलो शक्तिशाली जावन आशिल्लो आमी पळयलेलें. ताकाय दिसलें की म्हाका कांय करूं जायना. म्हगेल बेस्ट म्हगेल कॅपॅसिटी लेकार हांव फायट केलां. खंय हांव चडून करनी जाल्यार रिझल्ट येना पळय म्हणून. आनी त्या समयार ताणें कृष्णाक उडगास करून तागेलें मार्गदर्शन निमगिलें आनी कृष्णान तागेलें मार्गदर्शन केल्लें म्हणून आमी पळयत. कृष्ण सांगता ताका की जरासंध म्हळ्यार एकदम पॉवरफूल आशिल्लो तो तशी. म्हळ्यार त्या टायमाचे मगध देशाचो तो राय आशिल्लो. आनी तागेले कमांडर कोण आशिल्ले सेनापती म्हळ्यार इतले हळू जन तागेले खातीर काम करता आशिल्लीं. शिशुपाल दंतवक्र हंस दिंबक मेघवाहन करभ आनी पुरा तागेले म्हणटात पळय एक प्रकार शिष्यसी आशिल्लीं ती. आनी तो भागदत्त म्हणून तो यवन राय कोण मूर नरकाक मारला ताणें तोवय तागेले शिष्य आशिल्ले पौंद्रकू भीष्मक म्हळ्यार रुक्मिणी बापूसू कोणाले म्हणटात पळय 1/4 25% भूमी भीष्मकाल अंडर आशिल्ली काय तोवय ताणें म्हणटात पळय हागेले अधीन जावन आशिल्लो तो जरासंधाले. म्हळ्यार जरासंध कितले पॉवरफूल आशिल्लो म्हणून. भोज भोज वंशाचे 18 क्लॅन्स म्हणटात ते 18 परिवार आशिल्लीं. तांणी उत्तरांत रप्तां आशिल्लीं तांणी पुरा पश्चिमांत धांवन गेल्लीं की भारत वर्षाचे. तशींच विंगडय ते विंगड आनी 14 वंश आशिल्ले विंगड परिवाराचे तांणी पुरा दक्षिण दिशा धांवन गेलेलीं के. म्हळ्यार कोणाक अशी जरासंधार लढाई करची म्हळ्यार जायनाशिल्लें. आनी आमकां तशें यादव वय कृष्ण तांकां मथुरा दोखून तांकां जरासंधार लढाई करची नाका म्हूण द्वारका घेवन वता. अशींच आमी पळयता साधारण मटा न्हय आशिल्लो त्या टायमाचो मोस्ट पॉवरफूल राय आशिल्लो तो जरासंध. तागेले बापसूल नांव बृहद्रथ आशिल्लो. आनी बृहद्रथ म्हळ्यार त्या टायमार अशें सांगता आशिल्लीं की इंद्रान भुमीर आयल्यार कसन तागेलें एक राज्य आसता तशी बृहद्रथाल राज्य म्हूण भारी पॉवरफूल आशिल्ली जरासंधाल बापूस वय. आनी ताणें तागेले बायल दोग जन काशी रायल धूव आशिल्लीं ती. आनी मात तांकां चेडूं नाशिल्लीं ती. आनी चेडूं नाशिल्लीं तेन्ना तांकां केन्नाय प्रार्थना करता आसतना एक व्हड ऋषीवर मुनी चंडकौशिक म्हणून थंय येता. आनी तो तांकां सांगलेच येता प्रॉब्लेम चंडकौशिक मुनी तांकां एक आंबो दिता खंय. आनी सांगता हें तुगेले मालगड बायले दी आंबो ताजेन तुका चेडूं जातलें. जाल्यार शी बृहद्रथरायाक अशें दिसता खंय की हांव मालगड बायलेक दिल्यार तें पार्शालिटी सी जातलें. ताका तो आंबो कट्ट करून मालगड बायलेक आनी धाकलेक दोग जनाक दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. ते निजावन चंडकौशिक मुनील ते म्हणटात पळय ताण दिलें ते लेखार जायनी ते कट्ट करून दिवचे नाशिल्ले आंबो ते एकल्याक मालगडेक दिवंक आशिल्लें. आनी ते इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करना निमित्त आज्ञा फॉलो करना निमित्त ताचे म्हणटात पळय रिझल्ट सम येयनी. तो गजनाक राणीक अर्द चेडूं जाल्लो म्हूण सांगिल्लें आसा. एक भागाक एक दोळे एक हातू एक पांय आनी तांणी
आतां मेडिकल लँग्वेज म्हणटात पळय स्टील बॉर्न म्हळ्यार जत्तानाची तांकां कांय एक म्हणटात पळय जीव स्किना म्हूण दिसना तांकां असेल ते म्हणटात पळय ते जन्म येता ते दोन अर्द अर्द चेडूसी ते पळोवन तांकां शॉक जाता बृहद्रथाक आनी तागेले बायलांक आनी कशी सांगची वय प्रजाक की अशी म्हणटात पळय हें कसं की एक अशुभसी म्हणटात पळय पळोवचें जायना तसलो विशय ह्यो अर्द चेडान येवचे म्हळ्यार आनी त्या स्टील बॉर्न तांकां हें कोणाक कळची नाका म्हूण तांणी ते बांदून पोटलीसी कोरून वचून ते रान्नांत उडोवन येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा म्हणजे कोणाक कळची नाका हो विशय म्हूण ते रान्ना आसतना थंय एक राक्षस आशिल्लो खंय जरा म्हूण आनी ती वय म्हणटात पळय मनशा खात्यल राक्षस म्हणटात पळय मॅन इटर तिक ते तिक ते म्हणटात पळय सुगंध येता हें हें म्हणटात पळय ती स्मेल कोर येता ते म्हणटात पळय मांस ते ती कळटा आनी ती वचून ते पळयता आनी ती ते पोटलेंत कसं पळयल्यार दोन अर्ध भाग आसा चेडूवाचो ती हें कसं ना पळय विचित्र तीन ऐश कसं पळय न्ही काय आनी ती दोन्ही अर्ध भाग घेवन जॉयन करता काय आनी जॉयन केल्ले दिसता ते कुडले जॉयन जावन म्हणटात पळय ते चेडूं जिवंत जाता म्हूण सांगिल्लें काय आनी चेडूं जिवंत जमात जाता न्ही तो साधारण न्ही जरा नापळ्या पूर काय वज्रा म्हणजे घट्टी आस काय तो म्हळ्यार वज्रा खंयच्याय विशयान कुडकी करूं जायना म्हणटात पळय आनी अशे घट्टी बोबाट मारता काय तो चेडो की जरा इतले व्हड राक्षसी कोणा पळोवन पुराजन भित्ता आशिल्लीं त्या गांवांत ती भिवन वता काय त्या चेडा पळोवन ते आवाज पळोवन आनी ते कुडले ते न्यूज रायले ते पावता की अशें ते चेडूं कोणाक जराक मेळ्ळेलें आसा म्हूण तेन्ना रायाक कळटा काय की आमीच ते थंय घालयले ना म्हूण आनी राय ते जरा राक्षसीक मेळच्याक ते वना वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी जरा राक्षसी सांगता हे दोन भाग मेळ्ळेले हांव ते जॉयन केलेले म्हूण तेन्ना ताका कळटा कसन जावन आसचें पुरो म्हूण आनी रायवे सांगता अशेंच जाल्लेलें म्हूण तेन्ना जराक भारी खुशी जाता खंय हें आयकून की रायल चेडाक इतलें दुख्खांत आसा कसलें की जरा राक्षसीक वयता म्हणटात पळय थंय बृहद्रथ रायल अंडर राबून खुशी काय कसलें की ती काय कोणी बाद दिनात आशिल्ली ती राक्षस जाल्यार तिगेल सानार ती आसता आशिल्ली ताका ती रायाल खातीर रिस्पेक्ट आशिल्लें तिणें त्या चेडाक ताका दिल्लें म्हूण आनी बृहद्रथाक इतली खुशी जाली त्या राक्षसी निमित्त ते चेडूं तांणी लेखीन ते चेडूं जायनी म्हूण कांय जायना म्हणून ताकाची तिका गौरव दिवच्या खातीर बृहद्रथ रायो तागेलें नांव जरासंध म्हूण दवरता संधी म्हळ्यार जॉयन करचें ताका जरान संधी केलेले त्या दोन भागाक ताका जरासंध म्हूण नांव दवरता सो कृष्ण ही पुरो काणी भिमा सांगता आनी सांगता खंय की कसले तो मध्येंत जॉयन जाल्लो आसा तागेले ओनली वीकनेस मध्येंतू आसच्या पुरो म्हूण म्हळ्यार तूं ताका मध्य देखून पिंदून घाल्या म्हणजे कोरका थंय मात तागेले ते वीक पॉयंट आसच्या पुरो कशें तागेले दोन भाग जॉयन जाल्ले ना म्हूण सो भीमाक येद्दोळ ताका कसं कळना ती लागता देवान एक हिंट दिल्लें म्हूण कळटा आनी नेक्स्ट डे मॉर्निंग म्हणटात पळय तांणी अपास लढाई सूर करता ती लढाई सूर करता करता ती अपास म्हणटात पळय तशींची केन्ना मणके सूर जाता हाक मारता तो ताका मारता कसने जायना भीम लढाई करता आसता भीम तागेले वयर उड्डून मारता आनी कृष्ण ह्या पंता भीमाक दिसतात कसं करचें म्हूण म्हळ्यार कृष्णाले इन्स्ट्रक्शन कसं करचें म्हणून जाल्यार ताका एक कन्फ्युजन शी आसता कृष्ण एक पान की एक तण घेवन तशी मदें दोकून पिंदून अशी दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा अपास हिंट दिता आनी ते दोन ते पान पिंदिल्ले की तेंच पळय ते कृष्ण अशी दाखयत खंय त्या पानाचे एक सायड एक सायड उडयत की आनीक सायड उडयता म्हळ्यार ते दोगी लागीं येवन जॉयन जावचे ना न्हू ताका एक सायड दूर दूर उडोवका म्हूण त्या भीमाक हिंट कळटा आनी आपास लढाई जाता आसतना भीमान जरासंधा तोगू पळयले तेन्ना भीम तागेले दोन्ही पाय धरता म्हूण सांगिल्लें आसा तागेले पोट्टार एक पाय तागेले पोट्टार दवरता आनी पोट्टार दवरून ताका माड्डयता सम घट्टी आनी दोन्ही पाय अशी धोर न्हू दोन्ही दिशान म्हणटात पळय विंगड करून पुरा तागेली शक्ती यूज करून ताका मदें दोकून पिंदून घालता म्हूण सांगिल्लें आसा भीम सो त्या प्रकाराच म्हणटात पळय भीमान ताका पिंदून घालेल पेट्टाक ते सगळे तागेले देह म्हणटात पळय एक्झॅक्टली हाफ तूं पिंदून वता म्हूण सांगिल्लें आसा अर्द पोट अर्द तागेलें हरदें अर्द नांक अर्द एक दोळे पुरा एक्झॅक्टली हाफ आनी ते पिंदून वताना म्हणटात पळय इतली घट्टी तें दुख्खेन जरासंध बोबाट मारतकय म्हळ्यार ते म्हणटात पळय सगळे गिरीव्रज न्ही सगळे मगध हांत आयक पडटा तागेले तें
बोबाट मारलेले स्क्रीम म्हणटात पळय, आनी तागेले थंयची जीव वत्ता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ताणें ते एक कोण त्या दोनी सायड उडोवन सोडटा कृष्णान सांगल्या म्हणके. सो हे एक व्हड भाग आमी पळयत की भिमान कशी तागेले एक शक्ती उपयोग करून कृष्णाल मार्गदर्शनारी ताणें ते कशी ते ताका पिंजून घाल ते व्हड कोण जरासंध राय त्या टायमाचो कोण पुराजन भित्ता आशिल्ली तसले ते रायाले वध कोन्न हागेले युधिष्ठिराल ते राजसूय यज्ञाचे कार्य मुखारसून व्हेल्ले म्हूण पळयत. आनी थंय मुखार वताना पांडव जन मागीर वता ती आनी थंयची त्यांची गांवांत तूं जरासंधानच पळय कितलीकी रायांक म्हणटात पळय ताणें बंदी कोन्न दवरलेले. आनी जरासंधाल पूत आशिल्ली थंय तागेलें नांव सहदेव. पांडवांतूय सहदेव आसा, जरासंधाल पुताल नांवय सहदेव. आनी थंय वचून कृष्ण आनी भीम आनी अर्जुन सहदेवा भेटतात खंय की तूं तुगेले राज्याक आज दोकून युधिष्ठिराल अधीन म्हूण ओपोवचे आस. आनी तूं म्हणटात पळय युधिष्ठिरान सांगल्या म्हणके तागेले धर्मा लेकार ताणें कशें चोलचें हातूंत तांकां सहाय करतलो काय म्हूण. तेन्ना सहदेव म्हणटात पळय हा म्हणटा आयकत तो. आनी त्या प्रकारार म्हणटात पळय पुरा जरासंधाल ते कशें कर्म क्रिया आसा ते पुरा करता. आनी कृष्णाल आशिर्वादान आनी पांडव भिमाल आनी आशिर्वादान ताका सहदेवाक राय करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा त्या राज्याचे आगेले पुत्ता मालगड पुत्ता जरासंधाल. आनी थंय मागीर ताणें कितलीकी कितलीकी रायांक बंदी कोन्न दवरलेले खंय. आनी कसल्या बंदी कोन्न दवरलेले कसल्या की एक व्हड भैरव महादेवाल पूज करतना ताका हें पुरा म्हणटात पळय बली दिवचे आशिल्ले हे रायल पुरा तागेले गळ कातोर न्हू. म्हळ्यार जरासंध कितलो क्रूर आशिल्लो म्हूण पळयत. आनी ह्या पुरा रायांक हिजावन ताणें धोर न्हू एक जेला घालून सोडलेले खंय. जेलांत म्हळ्यार राय म्हळ्यार तुमकां तसं कितले एक रिस्पेक्टफुली दवरका जाल्यार हांकां म्हणटा पळय प्राण्या म्हणकेची जेला घालून सोडलेले म्हूण. अशी कसं जेलांत तूं म्हणटा उजवाड ना, खावचे पिवचे ना, कसं एक म्हणटात पळय क्लेनलीनेस ना, ओट्टू ओट्टू गलीज तसले काळका कुडांत म्हणटात पळय पुराजनाक ओट्टूची बांदून घालून ताजे भितर घाललेले म्हूण. आनी थंय वताना कृष्णाक सांगता खंय आमकां कृष्ण स्वयं वता खंय त्या जेलांत अशी न्ही की तांकां आपयता. आनी त्या जेला बागील ओपन करताना कृष्ण थंय येवन पावता म्हूण सांगिल्लें आसा. आमी कल्पना करूं येता की काळखांत खंय सुर्या किरण येना त्या बागील ओपन जाताना कृष्ण थंय हांकां त्या पुरा राय हांकां दिसता कितलीकी काळ दोकून तांणी बंदी जावन आशिल्ली ती. आनी कृष्णा पळयले सिता तांणी बळबळी रडतात खंय एकतर असाधारणशी दिसता तांकां हे जी तांणी मनांत वयलें करिशील की त्या क्षणांत तूं बागील ओपन जाल सिता कृष्णाल दर्शन जातलें म्हूण. आनी कृष्णान ते तेजस्वी जावन आशिल्लें दर्शन पळोवन तांणी साश्टांग जावन नमस्कार करता ती. आनी पांय पडून म्हणटात पळय श्रीमद भागवतमान सुद्दांची स्कंदांत येता 73rd चॅप्टरांत तांणी पांय पडून देवाले प्रार्थना करता ती म्हूण सांगता ती. शुकदेव गोस्वामीन सांगचे आसा की जरासंधान 20,800 20,800 रायांक हे म्हणटात पळय बंदी करून सोडलेले म्हूण तितले आशिल्लीं खंय तांणी. आनी थंयची तें गिरिव्रजांत गिरिद्रोणी म्हूण थंय एक हें आशिल्लें व्हड प्रिजन थंय तांकां घाल्लेलें म्हूण. घालचे आंगवाल ना कितलेकी न्हांवचे उदक ना, खावचे दिनात आशिल्ले खंय म्हळ्यार सुकून म्हणटात पळय उदक पिनातले मनुश्य कशी सुकून वता तशी. आनी उठोवचे ताकत नाशिल्ली की त्या रायांक पुरो म्हळ्यार खावचे पिवचे दिना, न्हांवचे उदक ना, एक गलीजांत राबोवन दवरलें. तसले त्या दशांत तें बागील ओपन करून कृष्ण तांकां स्वयं दर्शन दिता म्हूण. आनी ते कृष्णा पळयले सिता तांकां म्हणटात पळय इतले चंद तो श्यामवर्णाचो कृष्ण. आनी थंय कृष्णान तांकां दर्शन दिवचे खातीर पितांबर जावन आशिल्लो श्रीवत्स. आनी तांकां दर्शन दितना तांणी प्रार्थना करतना देव 4 भुजान तांकां दर्शन दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी म्हणटात पळय कमला फुलां म्हणके तांकां भारी खुशेर जावन तांकां आशिर्वाद दिवन ते मकर जावन आशिल्ले ते कर्णकुंडल घालेलें आनी 4 हातांत म्हणटात पळय कमल शंकू सुदर्शन चक्र आनी गदा घेवन ते नारायण रुपार कृष्ण तांकां दर्शन दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. इतले ते ओवरवेल्मिंग आसता म्हणटात पळय त्या रायांक इतले चंद तो कृष्ण भांगराचे वज्र हें पुरा घाल म्हणटात पळय कौस्तुभ मणी घालेलें आनी फूल घाल न्हू तांणी राय म्हणटात पळय
उद्दावय पिवचे मेळनातील तसल दशा तशिली तांणी कृष्णाल ब्युटी ड्रिंक करतात तांगेल दोळ्यान म्हणून आणि देवाक म्हणटात पण मनान लेमतात काय तांणी म्हळ्यार कसन म्हणून आणि त्या देवान ते आशिल्ले ते प्रेझेन्स फ्रेग्रन्स म्हणटात पळय आणि श्वास घेवन घेवन आणि तांणी मनानच म्हणटात पळय देवाक पटोवन धरतात के आणि तांकां अशें दिसता की तांगेले त्या पुरा पापाच परिहार जाल्ले आणि घडी घडी रोवन 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 तांणी म्हणटात पळय देवाक साष्टांग वंदन करून हे हरी हे हरी म्हणून पांय पडटा ती म्हणून आणि तशी म्हणटाना त्या भागवतमान सांगिल्लें आसा की तांणी एक छंद प्रार्थना करता ती त्या भागवतमान शुकमुनीन सांगिल्लें आसा त्या रायन सांगचे ते आमी प्रार्थना आतां आयकुया. हरे कृष्ण. दशमस्कन्ध अथ सप्ततितमोऽध्यायः. कृष्णसन्दर्शनाह्लाद ध्वस्तसंरोधनक्लमा प्रशशंसो ऋषिकेशम् गीर्भिः प्राञ्जलयो नृपः. राजान् ऊचुः नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्ति हरव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान् घोरसंस्रते. नैनं नाथान् वसूयामो मागधं मधुसूदनः अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्याच्युतिर्विभो. राजैश्वर्यमदोन्नतो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते सम्पदो चलः. मृगतृष्णां यथा बाला मन्यत उदकाशयम् एवं वैकारिकं माया मयुक्ता वसतु चक्षते. वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषया स्याइतरेतरस्पृदः घ्नन्त प्रज्ञा स्व अतिर्निघ्राण प्रभु मृत्युं पुरस्त्वा विगण्य दुर्मदः. त एव कृष्णाद् गभीररंहसा दुरन्तवीर्येण विचालिताश्रियः कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनिष्टदर्पास्तश्चरणौ स्मराम ते. अथो न राज्यं मृगतृष्णिरूपितम् देहेन शाश्वतपततारुजाम्भुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेप्य च कर्णरोचनम्. तं नः समादिशोपायम् येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा नाविरमेत् अपि संसरतामिह. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. 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 हरे कृष्ण. या मी केतना ऐकत आसच्या पुरो ती कृष्णाय वासुदेवाय हे आणि रायानं सांगितलें स्तोत्र
सो आमी पळयत की तांणी कितले ऋणी जावन देवाक कृतज्ञपूर्वक भावान रोवन रोवन हें प्रार्थना करता ती. आनी आमी पळयत की अंत दोखून आमकां कसं शिकचे तशें आसा म्हणून कसले की तांणी राय सांगतात खंय कसं जालें की तांणी आमकां सांगचें आसता श्लोकांतू वयं पुरा श्रीमदनष्टदृष्टयो जिगीषयास्य इतरेतरस्पृदः ज्ञानान्तप्रजास्व अतिनिग्रहा प्रभो मृत्युं पुरस्त्ववी गणय धुर्मतः तवेव कृष्णाद्य गभीररमसा दुरन्ते वीर्येण विचलत् श्रियः कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पा शरणौ स्मरन्ते. तांणी सांगतात की देवा आमगेले इतलें दुड्ड आसा आमी हे सगळे भुमीचे राय आमी एकले एकले लढाई करता आशिल्ली इतले आमकां एक अहंकार आशिल्लो आमगेल जनांक काही बाद दिता आशिल्लें एक एक पंथा आनी देवा तुगेल विशय वय आमकां तुगेलें म्हणटात पळय डिसरिगार्ड केलें तुका म्हूण जाल्यारीची आमकां मृत्यू येवची तसल अवस्था येयली देवा म्हूण आनी तुगेले कालाच प्रभाव आमकां कळटा की कसन एक टायमार आमी हळूहळू राय जावन आशिल्ली ती कशी एक प्राण्या म्हणके प्राण्या की ना म्हणटात पळय हीन जावन आमकां जरासंधान हें बंदी करून बांदून घालेलें आसा कसले अवस्था जाल्ली आमकां कसले ऐश्वर्य ना कसले अहंकार ना आनी आमकां तुगेल्या दय मागून तुगेले चरण कमला आश्रय घेवका पडलें म्हणून सो त्या प्रकारार आमी म्हणटात पळयत की तांणी म्हणटात पळय युधिष्ठिराले आनी कृष्णाले तांणी ते राजसूय यत्न जाताना थंय वचून म्हणटात पळय ते मेसेंजर्स पेटयलेले म्हणून आनी कृष्णान येवचें ताणें गोतस आतां एक नेक्स्ट एक 10 मिनिट्सान कंक्लूड करूया आज एक 2 मिनिट सेशन चलचें अशें पुरो 8 घंट्याचें की कृष्णान येवचें म्हळ्यार आमकां गोतस भगवद्गीतान सांगिल्लें देवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन सो देवान सांगचें भगवद्गीतेन तूं की म्हणटात पळय केन्ना धर्माचे हीन जाता धर्म वाडटा तेन्ना हांव येता म्हणून हेगेले भक्तांक रक्षण करच्याक आनी असुरांक मारूक अधर्मी जनाक मारूक सो कृष्णान म्हणटात पळय हे युधिष्ठीर जावन राय आसतना कृष्णान एक ताणें सांगल्या म्हणके भगवद्गीतान तूं हांतूय कृष्णाल अष्टोतरांतूय शतनामांतूय एक देवाल नांव आसा की ताणें ते नांवांत म्हळ्यार की युधिष्ठिराक राय करचे कृष्णान अवतार घेतिल्लो म्हणून म्हळ्यार धर्म संस्थापन करचें देव जावन जावं स्वयं तो देव अवतार घेवन सगळे भुमीच राय जायनी ताणें युधिष्ठिराक केल्लो आनी ताणें कसं न्हय खाली एक मोरा पांक मात घालून भोंवचें आनी कृष्ण म्हणटा पळय वृंदावनाचोय राय न्ही जावन तो राय कोण आसा नंद महाराज तागेल पूत जावन आसता थंय आनी म्हळ्यार आमी कृष्णान हें एक गूण पळयत की तो तागेले भक्ताल्यांची गौरव वाडोवच तशी करता तागेलें कसन एक स्थान जावका म्हूण ताका केन्नाय दिसना ताण जावं स्वयं तें भुमीचेर राय जावं येत आशिल्लें ना जाल्यार तागेले ते धर्मार आशिल्लो तो युधिष्ठीर ताका राय करून ते धर्म इस्टॅब्लिश करचें म्हणून सो कृष्णान आमी पळयत तें भागवतमांतू की 90 चॅप्टर्स असले पळयत की दशमस्कंदांतू सुरेचाळीसांतू कृष्णान वृंदावन लील येता नेक्स्ट धान तू मथुरा लील येता आनी मागीर नेक्स्ट 40 हें पुरा द्वारकांत आशिल्लें तेन्ना येता म्हणून सो आमी पळयत कृष्णान हें धर्माचें एक रक्षण करचें आसा आनी 2 विशयान करूं येता कृष्णान शास्त्रान आनी शस्त्रान स्वल्प जनाक धर्म कोण पालन करचे तांणी प्रयत्न करता ती तांगेल खातीर शास्त्र आनी कोण पालन करनात तांगेल खातीर शस्त्र सो देवान द्वारका आसतना आमी पळयत की एक्चुअली हांणी हें पुरा राय कोण धरलें पळय 20 राय तांणी पुरा जनांक गुप्तचर पेटयलें की कशी पूण कोण कृष्ण आमकां रक्षण करी आमी जरासंधान तांगेल रायाक आनी पुरा जरासंधान बंदी करून दवरला म्हणून आनी म्हणटात पळय हें भुमीरी तांकां नरकाचें एक म्हणटात पळय नरकाचें एक नर्क कशी दिसली तांकां म्हणून नरका की ना म्हणटात पळय वर्स्ट कंडिशनां दवरलें जरासंधान तांकां त्या प्रकाराचें सो आतां आमी पळयत राय न्ही म्हळ्यार क्षत्रीय जावन आसत तांणी
त्यांनी अहंकारी त्यांनी. आणि त्या टायमाचेर राय म्हळ्यार आमी आमी कल्पना करूं येता भारी एक कॉन्फिडन्स अशी जनतानी, अशी साधारण मटाची व्यक्ती न्हय ताणी. सो कोणाले हेल्प निमगून घेवची म्हळ्यार म्हणटात पळय, ते इतली इझी ना रायांकनी. कसलें की तांगेलें एक अभिमान आसता. जाल्यार त्या प्रकारे जरासंधान तांकां ओव्हर पॉवर करून न्हू, तांकां जेला घाल न्हू, अस्सल एक नमुन्याचे दुख्ख अवस्थांत घालिल्लें. म्हणटात पळय की दुःख नेक्स्ट लेवल आशिल्लें. म्हणटात पळय आतां कोणी एक साधारण मट्टाचे कोणी एक मनशान पकडून पळोवन तागेले फ्रॅक्चर जाल्यार दुःखा विशय वयतो. जाल्यार आमी लेखयत की कोणके एक ऑलिंपिकाचो रनर, कोणाक मेडल मेळटशिल्लें, गोल्ड मेडल मेळटशिल्लें, आनी त्या ऑलिंपिका जाता अशें ಸ್ವಲ್ಪ दिवस फुडें तो पोवन फ्रॅक्चर जाता. म्हळ्यार आमी कल्पना करूं येता तागेले खातीर ते कितलो व्हड विशय म्हूण. नॉर्मल जना खातीर फ्रॅक्चर जाल्यार तो दुख्खा विशयची. जाल्यार कोण हो गोल्ड मेडल मेळटले एथलीट आसा, कोण मस्त प्रॅक्टीस केला आनी एक दोन दिवसान ते रेस आसा आनी तागेले फ्रॅक्चर जाल्यार तागेले कितलो व्हड हें. तशींच आमी पळयत की रायान हें कसं की व्हड एक्सपेक्टेशन आशिल्लें तांगेले जिवनांत, कशी तांणी आसा ती तांगेले ऐश्वर्य तांगेलें हें. जाल्यार जरासंधान तांकां अशल अवस्थेन दवरचें म्हणटात पळय, संख्य एक म्हणटात पळय एक्सपेक्टेशन तांगे लायफांत कसं नाशिल्लें आनी कसं जाल्लें, तें फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल आशिल्लें. कांय दुड्ड ना, कांय गौरव ना, एक प्रकार अपमानीत करून प्राण्या म्हणके तांकां दवरलेलो. म्हळ्यार त्या रायाल कसं अवस्था जालेली आमी पळयत. आनी त्या समयार तांणी मात एक विशय आमी पळयत, कोप्पून हें बैसून डिप्रेशन न्हय अशी न्हय, कसनय अवस्थेचो तांणी कृष्णाक प्रार्थना केली म्हूण पळयत. कृष्णाले तांणी गुप्तचरा पेटोवन सांगिल्लें की कृष्णा तूं आमगेलें रक्षण करूं का म्हूण. सो आमी कितलें खंयचें आमगेलें पॉवरफूल आसल्यार कितलें आमी पॉवरफूल म्हूण लेखता ती, तितलें तें डिफिकल्ट आसता विंगड जेन्ना हेल्प निमगोवच्या खातीर. जाल्यार आमी रायांक पुरो क्रेडीट दिवका तांगेलें की तांणी असल समयार आमी पळयत तांगेले ते कसं की अभिमान गौरव तशी कसं न्हय, तांणी हें केलें आनी कृष्णान तांकां दर्शन दिलेलें. आमी तें पळयत तांगेली प्रार्थना कितली चंद करून तें केल्लें म्हणून. सो आमी पळयत कृष्णान केन्नाय खंयचेय एक विशय हांतूय जरासंधान मारला हांतूय पळय कृष्णान क्रेडीट घेयनी, भिमाक मेळलेलें. तूं पळयत आमी पुरा स्थानांत तूं खंयचेय व्यक्तीन तूं कुरुक्षेत्रान पळयत अर्जुनाक दिलेलें. सो आमी पळयत खंयचेय हांतू कृष्ण तागेले स्वयमा खातीर कसं नाही करना, तागेले भक्तांकाची क्रेडीट मेळका तशी करता म्हूण पळयत. आनी कृष्णालो भारी एक फ्रेंड म्हणटात पळय. आनीक एक कृष्णाल विशय म्हळ्यार कृष्णाक वृंदावन म्हळ्यार इतली प्रिती म्हणून आनीक एक आचार्य जन सांगता ती की कृष्णाल बेस्ट फ्रेंड म्हळ्यार साखर आसा तो अर्जुन आशिल्लो. जाल्यार जीव गोस्वामी एक पंत सांगतात की 5 पांडवांत तूं अर्जुन म्हळ्यार कसले कृष्णाक भारी प्रिती म्हणून. कसलें की कृष्णान वृंदावन सोडली सुद्दां कृष्णाक वृंदावनाचो उडगास येवचे केन्ना, कृष्णाक वृंदावन म्हळ्यार तितली प्रिती. आनी मात ते धर्माशें धर्म संस्थापनार्थ ते कोरका वयनो जाल्यार देवालें हृदय पळय केन्नाय वृंदावनांत तूं वचतकी तागेलें वृंदावनाचे तागेलें परिवारा विशीं करून. आनी कृष्णाक मस्त भक्त आशिल्लीं जाल्यार पुरा कशी जन ते व्रजवासीच न्हू, कृष्णाल भक्त म्हळ्यार वृंदावनार रावतले जन ताका इतली खुशी दितात आनी तांगेली इतली प्रिती आसता तागेले वयरी की तांगेले विशय म्हळ्यार ताका भारी प्रिती. आनी ते जीव गोस्वामीन सांगचे आस की वृंदावनांत तूं एक गोप बालकाल नांव अर्जुन कय तांतूं पुरा तागेले गोप फ्रेंड्स आसतात पळय मधुमंगल आनी तांणी पुरा जन तांतूं एकल्यान नांव अर्जुन कय. ताका अर्जुनाक पळयल्यार हें पांडवांत तूं ताका तागेले विशय उडगास येता ते गोप बालकाल अर्जुनाक. ताकाची म्हळ्यार एक एंगल हें आचार्य जनान सांगचें की अर्जुना वयर प्रिती कसले कसले की अर्जुन म्हळ्यार ताका गोप अर्जुन पळय तागेले उडगास येता म्हूण. ताका युधिष्ठीर भीम न्हय अर्जुन फ्रेंड जालोलो म्हळ्यार वृंदावना वयर प्रिती इतली आशिल्ली कृष्णाक म्हूण हें सांगिल्लें आसा. आनी अर्जुनाल ऑफकोर्स भक्ती आमी करता आसा कशी आसा म्हूण कृष्ण लिलान तूं अर्जुन आनी कृष्णान तें पळयता. सो आमी पळयत हें कशी एक देवान तांकां दर्शन दिलें हें रायांक पुरा जनाक. आनी तें बागील ओपन जालें सुद्दा उजवाडूच न्हय, हें परम दृश्टवा निवर्तते म्हळ्यार देवालें दर्शन जालें तांकां. सूर्य किरण न्हय, तांकां देवालें हें दिव्य जावन आशिल्लें सच्चिदानंद जावन विग्रह जावन आशिल्लो तो कृष्ण 4 भुजां तांकां दर्शन दिवन तागेले त्या देहा देखून येवच तें सच्चिदानंद जावन आशिल्लें त्या देहा देखून विग्रह रुपार जावन आशिल्लें तें तेज तांणी पळोवन तांणी कसन धन्य जाल्लीं ती आमी पळयता. तांणी रोवन 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 ती प्रार्थना केली म्हूण पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो तांगेले खातीर तांणी सांगिल्लें आसा उल्लेख कसं मस्त काळ देखून उद्दां पिनाशिल्ले मनशाक थोडे उद्दां मिळ्ळे तसले त्या प्रकार म्हणून एक चंद प्रार्थना
आम्ही आयची सेशनांत आयकून गेलेले आसा. सो सेशन कन्क्लूड करच्याक आमी पळयत की तांणी हें पुरा प्रार्थना करता ती, आनी आमी म्हणूं येता आमकां कसं न्ही कसं म्हूण. आनी तूं आमकां शिक्षीत असले कसं विशय म्हळ्यार आमी पळयता की कृष्णान कशी हें म्हणटात पळय, हें प्रिझना देखून जेला देखून हांकां पुरा जेन्ना रक्षण केलें, तशी आमी ह्या संवसाराच्या जेलांत आमी पळोवनासत. आमी एक्चुली एक लेखार पळय आमगेली स्थिती वय त्या राया म्हणकी आसा. आमी देवा सोडून देवाला उडगास करून आमगेले परिस्थितीन तूं कसंकी एक अहंकार रुपार देवा विसरून पळयले निमित्त आमकां हे संवसाराचे जेलांत आमी पळोवनासत आमगेले. सो आमी कसं कसं म्हूण लेखील प्लॅनिंग आसता जाल्यार आमी म्हणटात पळय कृष्णार प्रार्थना केल्यार कृष्ण वय आमकां पळोवचें येता म्हूण. आमकां एक एक पंत अशी आमगेल्या सिच्युएशनांत आमी कम्फर्टेबल जाता ती, आनी म्हणटात पळय आमकां एक एक पंत दिसता देवा लगत तशें एक एक पंत आमकां देवाल विशीं आमी विसरता ती. कसं की आमकां कसं की लायफांत कम्फर्ट फॅसिलिटीज मेळ्ळ्यार देवाक सहज रुपार आमी विसरून वता ती. जाल्यारीची आमकां म्हणटात पळय आनी केन्ना कश्ट येता तेन्ना देवाला उडगास येता. ऑफकोर्स कश्ट येताना देवाला उडगास येवका म्हूण ना, चांग रुपार आसतना आमकां मेळिल्ले पुरा कसं आमी फॅसिलिटीज आमगेल्या देवाला सेवेंत यूज केल्यार तांतूं व्हड विशयच. आनी कृष्णान एक रक्षण करचें म्हूण आमी हे काणी लोकून कळयता. आनी कृष्णा वटू तें आमकां कनेक्शन जाल्ल्यार ते म्हणटात पळय आमगेली तो देव अशें आसा की आमगे पुरा विशयाचें पुरा आमकां क्षमापण दिवन आमकां मुखारसून तागेले सेवा करचें तसो भाग्य दिता. आनी तसले तागेले ते आशिर्वाद भक्ती आमकां प्राप्त जाल्यार कितले आमकां हें भौतीक दृश्टीन तूं सुख प्राप्त जावं दुःख प्राप्त जावं आमी कृष्णाल भक्ती सोडना ती आनी आमी मुखार सिता वता ती. आनी तांतूं म्हणटात पळय कसले एक परिस्थिती आसल्यार बी आमकां तो विश्वास येता की कृष्ण येवन आमगेलें रक्षण करतलो म्हूण. तो हे काणी देखून आमी हें शिकयता. आनी लास्टार आमी एक कन्क्लूड करचें तर प्रभुपाद स्वाम्याल विशय सांगया की कशी एक वासुदेवान कृष्णाक आमी पळयता समुद्र न्हंय कृष्णाक घेवन तो न्हंय हेकड देखून तेकड हांगा येवन वसुदेव हाका नंद महाराजांनी यशोदाले सोंड चमकल त्या चारडाक. तशींच आमी पळयता प्रभुपाद स्वाम्यान हें समुद्र दांटून भागवतम आनी श्रीमद भागवतम आनी भगवद गीता समुद्र दांटून आमकां म्हणयत पळय पश्चिम देशांत वचून हे सगळ्यांची पश्चिम देश मात न्ही सगळे भुमीर कृष्णाल विशय आज कितली सकळ 1,000 चड देवस्थान सेंटर सगळ्या वर्ल्डांत आसा प्रभुपाद स्वाम्याल दयेन. तांणी सांगिल्लें तांकां इतलो एक विश्वास आशिल्लो भागवतेर कथा से तब अवतार धीर होय शुने जडी काने बार बार. तांणी सांगचें आशिल्लें की श्रीमद भागवतम म्हळ्यार देवा तुगेल्यांची हें एक तुगेल्यांचें रूप तुगेलें अवतार हो म्हूण. आनी खंयचें हें भुमीर राबतले जनांनी हें भागवताचें कथा आयकल्यार देवा तुगेल मनांत कसं नासता तांकां कळटलें तें आनी तांणी तुगेल भक्त जातलीं ती म्हूण. सो हें प्रभुपाद स्वाम्याल दयेनाची सगळे भुमीर आमी पळयता आज तांगेले जन्मदिवसू सगळे भुमीर हें कृष्ण म्हळ्यार कोण गोतनातील आयकनातील जनाक भारतान जन्माक येतील जना कशी करून आयकता ती जाल्यार कसं एक आयडिया नातील वय जन आज तांगेले सगळें जीवन दिवन म्हणटात पळय देवाल सेवा देवाल भक्ती चांग रुपार सगळे भूमी करतात. सो तसले त्या प्रभुपाद स्वाम्याक कोणाल थ्रू पुरा जनाक हें कृष्णाल सेवा करचें तसलें भाग्य मेळिल्लें आसा. असल हें पुरा भागवतमा काणी हें पुरा कितलीं जनाक गोत्तसना तांगेले दयेन आतां कितलीं कडेन हें देवाल विशय पुरा जनाक कळचें तशें जाल्लें आसा. प्रभुपाद स्वाम्याक वंदन करून आयचें सेशन कंक्लूड करता तांगेले आयच्या दिवसाक. तुमगेलें सेशन एंड केलेलें आसा. तुमगेलें कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुमी शेअर करूं येता. हांव क्विकली रिकॅप करता आज आमी कसं डिस्कस केलें. आमी डिस्कस केलें आजी की तांगेली कशी फायट जाता आसता जरासंधाल आनी हें आनी लढाय जातरी जरासंध आमी पळयलें की जरासंध भिमा सिलेक्ट करता जाल्यार तें डिफीट करचें जायना. मागीर भीम सोल्वत इन द सेन्स की 27 days जात तरी डिफीट करूं जायना. तेन्ना तो कृष्णालें मार्गदर्शन निमगीता. तेन्ना कृष्णान पुरा ते जरासंधाल विशय सांगून हाका मार्गदर्शन करचें आसा भिमाक की कशी ताका मार येता म्हूण. आनी त्या लेखार मागीर भिमान तागेलें वध करचें आसा. आनी मागीर आमी पळयलें लास्टारी की कृष्णान तें कितलीं तें राय आशिल्लीं ती कोणाक जरासंधा मुखार बली दिवका आशिल्लें तसले त्या रायाक भारी एक दुखद जावन आशिल्ली परिस्थितीन तांकां बंदी करून दवरलेलें
थंय कृष्ण तांगेलें रक्षण करून तांकां पुराय जेन्ना सोडयता म्हूण पळयत. आनी आमी मागीर ती छंद जावन आशिल्ले ते रायान सांगिल्लें आशिल्लें ते प्रार्थना पळयलें भागवतमा 73rd चॅप्टरांत ती दशमस्कंदांत. सो आमी ते प्रार्थनाचे पळयलें आनी लास्टार आमी कंक्लूड करता आनी हेंच पळयलें की आमगेली स्थिती त्या राया म्हणके आसा. आमी हे संवसाराचे म्हणटात पळय जेलांत पळोवन आसात आमी प्रार्थना करता की कृष्णान येवन आमगेलें रक्षण करता म्हणून. आनी हें पुरा साध्य केल्लें आशिल्लें. आमकां कळ्ळें की हे पुरा विशय आमकां कळ्ळें आनी आमी आज मागून घेवचें प्रभुपाद स्वामीलेका आनी हें कृष्णालें आनी व्हड भक्त आनी तांगेले कोत्त आसा सेनापती भक्त म्हणटात तांकां. तांणी कशी सगळें एक भुमिरी कृष्णा विशय तांणी पुरा कडेन स्प्रेड केलेलें. सो हांगा सेशन राबयता कसं चूक असलें समापन करुया. नेक्स्ट संडे मुक्कामेलें भिमाल सिरीज आमी कंटिन्यू करुया. हरे कृष्ण. धन्यवाद तुमगेल्या पुरा कॉमेंट्सा खातीर. धन्यवाद वेणी माधव प्रभू. हरे कृष्ण. पुरा जनाक धन्यवाद कोण कॉमेंट सेक्शन बरयता आसा ते. हरे कृष्ण. हरे कोणाक कसं कृष्ण शेअर करता प्रभुजी. जाल्यार कर. सांगात. सॉरी प्रभुजी, म्हाका तसो डाऊट की म्हळ्यार कृष्णाक जरासंधा कशी मारची म्हूण कोत्तशिल्लें न्हय, पण ताणें 17 चान्सेस कित्याक दिले जरासंधा मारूंक? 17 सो चान्सेस दिवपाक नाशिल्लें न्हय. वय सो हाचे खातीर दोन रिजन दिलेले आसा. एक म्हळ्यार कितले की आमी पळयलें कशी धर्म संस्थापनार्थ देवान येयलें म्हळ्यार भुमीर आशिल्ली पुरा राक्षस दानव दैत्याक तांकां मारका आशिल्लें. आनी जरासंध पळय आतां कृष्णाक वचून तांकां मारका जाल्यार भुमीची खंयची खंयची स्थळार आसत तांणी कृष्णान एकल्याक मारका जाल्यार ते एकदम व्हड प्रोजेक्ट जाता आशिल्लें, मस्त टायम जाता आशिल्लें. जाल्यार जरासंध कसं करता आशिल्लो एवरी टायम मथुरा वयर आक्रमण करताना तांकां पुरा जना ओट्ट करून हाडटा आशिल्लो. तांकां कृष्ण पुरा जना मारता आशिल्लो. मागीर जरासंध वचून सेकंड बॅचाक घेवन येता आशिल्लो. सो कृष्णान पळय काम इझी जालें हातूंत. ताणें कृष्णान एकल्याक मस्त जना लढाई करचे बदला जरासंध तांकां पुरा जना ओट्ट करून घेवन येता आशिल्लो. कृष्ण मारता आशिल्लो. तशी 17 टायम्स ताणें विंगड विंगड जना ओट्ट करून हाडला आनी कृष्णान तांकां मारला. जाल्यार कृष्ण ताका मारना म्हळ्यार तो ओट्ट करून हाडटा न्हू विंगड जनाक. जाल्यार लास्टार एक सेंटिमेंट म्हळ्यार तो अपास वनांत वता पळय तर हें म्हणटा तो काल्य वन आवडटू म्हणटात पळय थंय दोस्ती जाता तागेली जरासंधाली आनी काल्य वनालें मस्त सकड म्हणटात पळय सैन्य आशिल्लें. आनी कृष्णा दिसता म्हळ्यार आमी तावळ सांगिल्लें पळय कृष्णाक वृंदावन म्हळ्यार भारी प्रिती. आनी तो पुरा सैन्य घेवन येताना वृंदावना वचून ताणें हें पुरा म्हणटात पळय सण्यापुणी कश्ट दिवन वृंदावन ब्रजवासी जना बाद दिवचे ना जेवण. आनी आमकां गोत मुखारी धांवन वताना कृष्णान पुरा देवान लिला न्हू देवान कसन केल्यार ताका देवान चोरी केल्यार माखन चोर म्हूण हें करतात. आनी देवांक धांवन वता तेन्ना ताका रणछोड राय म्हूण तागेलें गुजरातांत मंदीर आसा थंय वचून धांवन गेलेलो रणछोड राय म्हूण. आनी मुखार आमकां गोत आसा काल्यवनान वय धांवन वचचे ते हांवें एक विंगड लील आशिल्ली म्हळ्यार देवान कसनय कोरचे विशयांत एक देव एका पंत 10-15 वस्तू करून आमकां दाखयता. ओके माताजी. चला प्रभुजी, थँक्यू, धन्यवाद, प्रणाम. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाला कसं कॉमेंट कसं नाही की ओके असं नातल्यार सेशन आयजी कंक्लूड करूया. अशें चांग दिवसांत आमी ओट्टू मेळ्ळू हें एक चांग विशय री कृष्णा महिमा कृष्णा जन्मोत्सव जातरी आमी नंदोत्सवा दिवस आमी आयकलेलें आसा. सो देवालय प्रार्थना करूया. तशी प्रभुपाद स्वामीले प्रार्थना करूया. कोणाला देवाल दयेना आमचे हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करच्याक साध्य जालेलें आसा सगळ्या भुमिरी. सो आमी हे 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र प्रितीन म्हूण तांगेलें स्मरण करून आमी हें सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. हरे कृष्ण. धन्यवाद. चिके लेट चले